अशा कार्यक्रमाक पावलो जो कार्यक्रम ह्या तालुक्यात आमचे ह्या तालुक्यातले सगळे भटजी मिळून एक कार्यक्रम घडोवन हाडला आहे आणि एकदम उमेद जाली म्हाका कार्यक्रम आज सकाळी फुडें म्हाका भटजींनी बरवे भटजींनी म्हाका आमंत्रण धाडलें की असो तो कार्यक्रम मुरगांव पुरोहित ब्राह्मण संघटना म्हणजे आता ती संघटना स्थापीत करपाची पडली असो विशय नाही संघटना आसा म्हणजे ते ज्या प्रमाणे आमचे ब्राह्मण हांगा चल्ले मुरगांवांतले सगळ्या कार्यांक सगळ्यां कडेन पावता आनी कार्य करता म्हणजे ती संघटना आसली पूण त्या संघटनाच्या मार्फत आता खंय तरी तांकां आनी बरें कार्य करपाचे तेंचे जे विचार आसत ते विचार सगळे एकठांय जर हाडटले जाल्यार सगळ्यांक एक कडेन हाडटा सगळ्या पुरयता आनी एक तेंच्यांनी आयज एक तेंचो कार्यक्रम केला देवाच्या देवळान त्या कार्यक्रमाच्या नंतर तेंचे बाकीचे ते आपले कितें बाकी मिटींग आसतली जावं कितें आसतलें ते सगळे तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचे आनी त्याच्या नंतर एकदम जे विचार तेंच्या तकलेन आसा म्हणजे तेंच्यांनी आत्तां म्हाजे कडेन डिस्कस करपाक एक सांगलें आमी हरवळ्या वचून तें कार्य करता आमच्यान कोण तरी गेलो जाल्यार तें कार्य सुद्दां आमच्या मुरगांव तालुक्यांत करपाक एक जागोय तेंच्यांनी दवरला पळयला आनी कोणी तरी तांकां उतार दिला म्हणटा की त्या जाग्याचेर तुमी केल्या जाल्यार हरकत ना दर्याचें केला आनी हें शेवटी बरेंच कार्य म्हणजे मनीस गेल्या नंतर तेची आमी जी विधी करता हें खरेंच बरें कार्य तें करपाचें तेतूंतलें एक म्हणजे हांगा खंय तरी करप जेणे करून आमच्या ह्या तालुक्यांतल्या आनी जवळपासच्या लोकांक सुद्दां त्रास जावचो न्हय अशें उद्देशान म्हणजे खुबशे तेंच्या खुबशे बरीं कामां करपाचें तेंचें लिस्ट आसा हें करपाक खंय तरी तेंची एकठांय येवन संघटनेन एक मिटिंगेन थारावप किंवा तेंच्या संघटनेन सगळ्यांनी एकठांय येवन जमप ह्या उद्देशान तेंच्यांनी आयज हो कार्यक्रम केला आमी आयज सगळे मुरगांव ब्राह्मण पुरोहीत संघटना ही आमी आयज कितलीशींच वर्सां जाली आमी आयज करपाचें फाल्यां करपाचें अशा रितीनूच आशिल्लें आयज परिस्थिती अशी येयल्या आयचो हो कोविडाचो कालचो जो गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर जो प्रसंग येयलो त्या वेळार हांगासर आमचे ब्राह्मण जे आसा हे ब्राह्मण आमच्या भावीक भक्त आमचे जे आसलेले जे यजमान जे आसा हे यजमान आमचे सगळेच दुस्पस जाले तेंच्या भितर किंवा कितें करपाचें आतां चतुर्थीचें कितें करपाचें अशा रितीन म्हाज्या कडेन थोडेशे लोक पावले ते म्हणपाले तुमी संघटना कित्याक तयार करिना आनी हें संघटनेचें कार्य ताच्या उपरांत जी सुरवात जाली ती आयज आमचे संघटनेचें कार्य पूर्ण जालें आयज संघटनेचें कार्य पूर्ण जाल्या उपरांत हांवें मुर्मगांव ठाणा ते सडा मेरेन ह्या सगळ्यां कडेन आमी सगळ्या आमच्या ब्राह्मण समाजा कडेन वचून आमी सगळ्यांक एकत्रीत केले आनी आयज आमी ही संघटना तयार करून आजच्या दिसाच्यान आमी फुडाराक आमचे जे यजमान आसा म्हणजेच मुर्मगांवान आमी पयलींचे जे कोण पुरोहीत जे आसा हे पुरोहीत आमी आयज हांगासर आमच्या यजमानांक सेवा दिवपाच्या खातीर भायर सरिल्ले आसा मठ मंदिराचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी आमकां पुरोहिताचे जे अध्यक्ष आसा सुरेश बर्वे भट ताणें म्हाका आमंत्रण दिल्ल्या खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा ही अरावंड 2 म्हयने पयलींच ही संघटना करपाची म्हणून म्हाज्या मनान आशिल्ली आनी ताणें म्हाका सुरेश भटजीन म्हाका सांगलें आशिल्लें त्या प्रमाणे हांवें ताका फुडाकार दिलो करपाक पयलो म्हणलो ताणें गायत्री हें करता ताचे इच्छे प्रमाणे केलें हो सगळो जो एकवट जाला पळय तो आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या बऱ्या खातीर जाल्लो आसा हिंदू संघटने खातीर बरो जाल्लो आसा आनी हांव ताका ताचो हे फुडाकार घेतल्या खातीर येवकार करता